आता हाका मोग म्हणप की स्वार्थ तेच कळना. आयच्या तरणाट्या पिळगेक पाशियेंस म्हणटात येना. शॉर्ट टेम्पर्ड भुरगीं कितेंय करतात. भुरग्यांक इतलो राग येता तरी कसो की ते कोणाचो जीव घेवपाक फाटीं फुडें पळयना. भुरगे फातराच्या काळजाचे जाला काय ही विचार करपा सारकी गजाल जावन आसा. 2 दीस पयलीं कुडणे एका घरांत एके बायलेचो खून जाल्लो. तिका एका वळखीच्या तरणाट्यान मारिल्ली म्हूण दुबाव आशिल्ली. आता खरें कारण मुखार आयलां. सावंतवाडी महाराष्ट्रांतल्या सागर रावळान त्या बायलेच्या चलयेक लग्नाची मागणी घातिल्ली. चलो लग्नाचे प्रपोजल घेवन तिच्या कडेन गेल्लो, पूण तिणें चली दिवपाक स्पश्ट न्हयकार दिल्ल्यान चल्यान रागाच्या भारात तिचो जीव घेतलो. दिवचेले पुलिसेन दुबावित सागराक अटक केला. कारवाय जातली हेचेर विश्वास आसा, मात घडिल्ल्या घडणुकेन मनीसपणाक लजे घाला इतलें मात खरें. त्या लग्नाक नकार आयल्या कारण सागर राऊळ हो त्या घरातल्या त्याच्या आवय वांगडा झगडटालो अशी माहिती फुडें येता. ह्या हितूसून जेन्ना चेडवाच्या घरांतल्यान आनी चेडवान जेन्ना लग्नाक नकार दिले, ह्या गजाली वयल्यान तेणें घरांत परत परत झगडी करपाक स्टार्ट केल्ली. त्या आवयच्या घरा पयर जेन्ना जेन्ना पावलो तेन्ना त्या आवय एकटीच आशिल्ले आनी हेची संद घेवन आवय वांगडा बरीच झगडी तेणी केली. झगडी केल्या उपरांत त्या हितूसून तेची हातापाय जातकीर तेणें त्या शिला काडी जी आवय हाताच्या तकलेक जबरदस्त मार लागो अशें भिंतीक आपडलें आनी तितूनच तिका मरण आयलें. ह्या हितूसून फुडें बिचोली पुलिसांच्या 2 दिसाच्या प्रयत्ना उपरांत सद्या वसईच्या भाईंदर वसई जे आसा ते हांगासर पुलिसान ताका ताब्यांत घेतलेले आहा आनी ताका पुरस्कार जे कागद करून ताका गोंयांत हाडपाची चालू आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.